Page 1A2. आमच्या बाबा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी हंगरीची भागिवंत एलिझाबेथीची परब समोरमतां. तिचो पाय आंद्रेव दुसरो हंगरीचो राजा आसलो. तिच्या आवयचें नांव गेट्रूड आसलें आनी ती जर्मनी देसांतसून आंदेस मेरान गांवांत जल्मली. 4 वर्सांची आसतनाय तिका जर्मनी देसांत वार्टबुर्ग राजमालांत ल्हाना तावन व्हड केली आनी थुरिंगियन कोर्टांत शिकप मेळ्ळें. तरणाटे आसतनाय ती पवित्रतायेचें जिवीत जियेताली, गरीब मनशांक आदार दितना आनी आपले खासगी मागणे आनी देवसांव पाळटना तिका राजाच्या सरदारासून वायट उतरां खावचें पडलें. तशेंच जायते जाण ती मागण्याचें जिवीत जियेताली म्हूण तिका वायट नदरेन टिका किकोंत आनी मस्कोरी कोत्ताली. खालतिकायेचें आनी सादेपणाचें जिवीत जियेतना त्या शेकड्यांतले बरे आनी गिरेस्त मनशाचे कपडे न्हय पूण सादे आंगोस्त्रां घालताले. ती म्हणटाली, म्हजो सोमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या कोश्ट मोडणाच्या वेळार ताची कूड धांपूंक भोव थोडे कपडे आसले आनी ताचे तकलीक फकत एक कांट्याचो मुकूट घातलो. तर तुमी म्हाका सांगतात ते प्रमाणे बरे कपडे म्हज्यान कशें घालूं येता. 14 वर्सांची आसतना ती लुइसा लागीं काजार जाली आनी देवान तांकां 3 भुरगीं फावो केलीं. पवित्र जिवीत जियोंक ती आपल्या खासगी जिवितांत मागण्यांक वेळ दिताली. जायते फावटी ती उपवास पाळटाली, गरिबांक आदार दिताली आनी जी कोण दुयेंतान पडटाली तांकां ती मदत कोत्ताली. ह्या सगळ्या कामांत तिच्या घरकारा कडल्यान तिका फावो तो तेंको मेळटालो. भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या 3ऱ्या पंगडांत जी कोण काजारी जिवीत जियेतना तांकां पवित्र जिवीत जियोंक देवान तांच्या मनांत आनी काळजांत उमेद आनी उत्तेजन दिल्यात ती प्रवेश केली. तिचो घरकार लुईस टायफस नांवाच्या भयंकर दुयेंसाक लागून बोळी जावन मरता आनी एलिझाबेथीक ती ते तरणी पिरायेर एकसुरें सोडटा. तिचें काळीज तुट्टा आनी ती खूब दुखी जाता. लुइसाचो भाव हेनरी नांवाचो फोर्सांत राजा जाता. हाका लागून ती पळून वेता आनी तिचो मामा एकबट जो बांबर्ग वाठाराचो बिस्प आसलो आनी मेचतिल्दे जी माद्र मोट्याची मुखेली वडील आसली तांच्या दोगांयची मदत घेता आनी आपल्या घरकाराच्या मरणा उपरांत तिका कितें इनहेरिटन्स मेळपाची आसली ती हेनरीसून मागता आनी तिका मेळटा. थोडीच वर्सां उपरांत तिणें आपली गिरेस्तकाय गरिबांक वांटली आनी आपल्या भुरग्यांक फावो ती मार्गदर्शन दिवन तांचो फुडार बरे भाशेन जावंक फावो ती उपाय घेतली आनी सवलती दिली. कोड फुटलेल्या मनशांक लागून भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या मानाक तिणें एक हॉस्पिटल उगडलें आनी त्या मनशांची सेवा करूंक लागली. तिच्या मागण्या वरवीं जायत्या जाणांक कुडीची आनी आत्म्याची पेकोवणी मेळटाली. तिका कितलेशेच फावटी सोमी जेजू क्रिस्त आनी आंकवार मायेची दर्शन घडटालें. कॉन्रेड वॉन मार्बुर्ग जो तिचो आत्मीक जिविताक मार्गदर्शन दितालो ताका तिणें आपली सगळी गिरेस्तकाय दिवन ताणें गरिबांक वांटूंक म्हूण फर्मायलें. तिणें आपणाक फकत एक सादें आंगोस्त्र दवरलें
आनी ती गरीब कशी नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर 1231 ह्या वर्सांत 20 आनी 4 वर्सांची आसतना मेली. जी कोण तिच्या फोंडाशी मागणें करूंक वेताली तांच्या जिवितांत मिलाग्री घडटाली. हाकाच लागून पापसाहेब ग्रेगोर नोवो 1235 वर्सांत तिका बागयोवन तांचो मुकूट फावो केलो. तर आयज आमी सदांच जेजूक आमच्या काळजासून मोग करूंक आनी सदांच पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आमी वावरूंक म्हूण आयज आमी हंगरेची बागयोवंत एलिझाबेथेचे विणवणेन दर एकल्या पासत ह्या मिसांत कृपा आनी बोळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोवन सदांच सांकवाळ मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सोवे क्रिस्ता रुपणे ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथेक बेतीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कश्टा दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सोर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. साद्दिसेचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां धरून आसात ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक सोजमोता, पूण खरें म्हटल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो करण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायनाय जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों आनी हांव येतलों ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सादयेसेंत कांय जाणांनी आपलीं आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यांत आनी ती देखून दोवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जोयत व्हरतात तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसलेलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचें आनी ताच्या दुतांचे उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट्टलों. कान आसत ताणें पवित्र आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लादियोसेचे पवित्र सोबेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरूम ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी उनूय न्हय. कितें तरी एक शेळो
वो ऊन तूं जावंक जाय आसलोय. पूण शेळोय आनी ऊनय न्हय जावन तूं शेळमळो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव ग्रेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो धोळडीरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बुद्द दितां. ग्रेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगल्यापणाची लॉस धांपूंक 2 आंगोस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी ख्यास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताच्या बरोबर जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सोदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणुया, जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक तिकान करूंक तांकत? चुकीविणी भोंवतात, न्यायनितीन चलतात, काळजान तावन सोत उलयतात. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिनात असल्याच मनशांक जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचर्णां घालिना, खोट्या नोसत्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भुक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उसने दिता वाट घेयना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाठाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोळ वसोलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगवान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळोंक जालें ना. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुखांब्यार झाड्यार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो.
त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवन यो, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हड्या खोशयेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकान गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला. नीट उबो रावन जाकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतांच म्हजे गिरेस्तांचो अर्दो वांटो हांव गोरिबांक दितलो, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपत परतून दिता. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक तारण आयला, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनू, आयज आमी सहकार ह्या विशयाचेर नियळ करतले. आमी हें उतर सहकार आयकता तेन्ना आमच्या मनांत जे विचार येता ते म्हळ्यार मनशा एकाच ताळ्यार माये मोगान मन लावन काम करता. आनी तशेंच देव आमकां जायते फावटी वेगवेगळे तरेन कृपा दिता, पूण जायते फावटी ती स्विकार करूंक आमी तयार नासता, ओ जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां ती नाका. आनी अशें करून आमी देवाच्या कामांक सहकार दिना. तशेंच आमी पळयता की ही कृपा स्विकार करपाक आमकां आमचें काळीज आनी मन बदलपाची गरज आसा. जायते फावटी घोड्येक आमी आयकल्लें आसलें न्ही की लोक म्हणटा सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच, ओ ओमत्या कोळशार उदक. दुसरो मनीस बदलूंक शकता हें मानून घेवंक खुबशे फावटी आमकां कठीण जाता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जाकायाची देव जेजू आमकां दिता. जाकियूस हाणें आपलें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत जिवंक ताणें सुरवात केली. तशेंच पयले वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की पयलें वाचप आमकां जागृत रावपाक आपयता. तशेंच आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक जाय आनी जें कितें गरजेचें तें आमी बांदून हाडूंक जाय. तशेंच आमी पळयता की जेजू केन्नाय येवंक शकता आमच्या जिवितांत, आनी ह्या खातीर आमची तयारी सदांच आसपाक जाय. घडयेक आयज जेजू आमच्या काळजाच्या दारार मारूंक आसा तेन्ना आमी विचार करूंक जाय, म्हजो जबाब कितें आसतलो? हांव जेजूक व्हडा खुशयेन स्विकार करतलो, ओ हांव म्हणटलो, सायबा, हांवें आजून तयारी करूंक ना, थोडो वेळ राव. आनी तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता की जाकियूस हाणें आपलें जिवीत कशे तरेन बदल्लें तें. ताका कळटा की जेजू त्या वाटेन येवपा आसलो आनी ताका जेजूक पळोवपाची, जेजू कोण तो हें पळोवपाक ताका आशा आसली. आनी तशेंच तो थंय वयता, पूण थंय लोकांची भीड आसली, खुबशे लोक आयिल्ले जेजूक पळोवपाक. आनी जाकियूस हो मोटवो आसल्या कारणाक ताका जेजूक बरे भाशेन पळोवपाक मेळूंक ना. म्हणून तो धांवून वयता फुडें आनी एका रुखाचेर चडटा आनी थंयसरल्यान तो जेजूक पळयता. आनी मागीर आमकां कळटा की जेजून आपली नदर ताचेर मारली. आनी तशेंच एकदां जेजून ताका आपयलें, ताणें जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार केलो. आनी एक म्हत्वाची गरज आमी आयकता ह्या शुभ वर्तमानान, तें म्हळ्यार जेजू म्हणटा, आयज ह्या घराक तारण आयलां, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. आतां त्या काळार आमी पळयता की जे कोण धोंड वसूलदार आसले तांकां चड मान नासलो, कारण जुदेवांक दिसतालें की तांचो खरो राजा देव
आनी दुसरो सगलो सरकार आहा तो देवा उरफाटे असले. इंग्लिशीन आमी अनगॉडली म्हणटा. तशेंच जे कोण रोमाचे सरकार ह्या खातीर काम करताले तांकां व्हडलो मान नासलो आनी लोक तांकां किकोंत करताले. पूण आमी पळयता की जेजू ह्या मनशांक दुसरे भाशेन पळयता. तशेंच आमी पळयता की आयच्या संवसारांत एक दुसरी संदी मेळूंक खूब कठीण आसा. एकदां जालें तें तशें उरता. पूण देवाच्या राज्यान दुसरें आसा. देव सदांच आमकां एक दुसरी संदी दिवपाक तयार आसा. फकत ते संदी स्विकार करूंक आमी तयार आसूंक जाय. जेजूक जाय की आमी आमचें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत सुरू करूंक. आनी तशेंच जेजू जाकेसाक सांगता, आयज हांव तुज्या घरा रावूंक येता. घडये आयज जेजूय म्हाका हेंच सांगता. तेन्ना हांवें नियाळ करचो. म्हजें काळीज साफ आसा या आजुनूय थोडो गैरोम आनी धूळ आसा जे म्हाका साफ करूंक जाय. आनी जेजू सांगता की वेळ जावंक ना, आजुनूय वेळ आसा. आनी तशेंच आमी आमचें जिवीत बदलून एक नवें जिवीत जिवंक आमकां आयच्यान सुरू करूंक जाता. तशेंच आमी पळयता की जाकुयस आपलें जिवीत बदलता आनी तो म्हणटा, जे कोणाक हांवें फटयले हांव तांकां 4 फावटी दितलो आनी म्हजी सगली गिरेस्तकाय आसा ती हांव गरिबांक दितलो. आनी हे सगळें जाता कित्याक ताणें जेजूक आपल्या काळजान घेतले. आनी तशेंच आयज खेरीतपणी आमी मागुया की आमी आमचें जिवीत बदलून आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करूंक जेजूक आमच्या जिवितांत भितर घेवपाक ताका स्विकार करपाक देवाची कृपा आमी मागुया. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पेस पिडा खातीर आमकां जायते कोश्ट सोंसचे पडल्या. तर आतां आमची सगळी मागणी आसा ती देवा मुखार घालया आनी म्हणुया, सर्वेस्परा आनी काकुत्सळा देराव, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसाराभर कोरोना व्हायरस पिडे काळ कोश्टवल्या पासत तुका आमी प्रार्थून उबारता. ती कोणवाल्यान आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाळ येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगूनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञायांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 42, C 34. खुदकुतीत काळजा सायबा, बिडोनी कोता तुका. खुदकुतीत काळजा सायबा, बिडोनी कोता तुका. तुजी आदी मोगाल जेजू, आयज आमची काळजां कोरिता. तुज्या मोगान ती उलपाय, तुज्या मोगान ती एकठांय. खुटखुटीत काळजां सायबा, बेटोनी कोता तुका. खुटखुटीत काळजां सायबा, बेटोनी कोता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रमीत मोग भक्तीपणी आमी समोरमता. तांतूं वांटो घेवन तुज्या भक्तां वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां युबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्यांचो मुकूट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगोण्याची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यावंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असोगतायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जोमो. आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणींचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन कोत्तांव आनी सर्गींच्या दुता भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायतांव. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोलात तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. ऊन सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कालशीन ले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मोरोन परगटा. बापा, जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे
इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बागिवून जुजे बागिवून दोर्न दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. वोट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. देवा तुज्या मोगाक लागता कालीज म्हजे तुका दिता. देवा तुज्या मोगाक लागता कालीज म्हजे तुका दिता. प्रार्थुया. भोव कोणवाळ्या बापा, ह्या सोडवणेच्या संस्कारांत वांटो दिवन सोर्गीचे गोडसाणीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसलाय. ह्या पोसणाच्या बोळान भाग्यवंत एलिझाबेथीच्या प्रितीमोगाची देख घेवंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा फादर जुडाक आनी डियाकोन लिंडसेक. तांणी दोगांयनी मीस आमचे पासत भेटलेले आसा. भयणीनो भावनो, बेगीनच थोड्या दिसांनी 24 सायबाची नोयनां आनी फेस्त सुरू जातली. आमी सगळी तयारी केलेली आसा, पूण आदले भाशेन न्हय. कोविडाक लागून सगळें बदललेलें आसा. सगळ्या संवसाराक आमकांय बदल घडलो खरो, पूण आमी एक नवे दिशेन सगळें पळोवंक लागल्या. आदीं सगळो लोक हांगसर येतालो आनी येतलो, कित्याक तुमचे पासत आमी उमांक म्हणल्यार सगळें बंदोबस्त केलेली आसा. टायमींग असो दवरलेलो आसा आतां
पूण मागीर आमी बदलतले आनी तुमी येतात त्या प्रमाणे 10 ते 4 आमी आतां बंदोबस्त केलेले आसा. म्हणजे आमकां पळोवच्याक कशे भशेन कितें करूंक जाय पळय तें. मिसां आमची सकाळीं आसतलीं पूण तुमचे पासत न्हय, ती फकत यूट्यूब चॅनलाचेर आनी दुसऱ्या TV चॅनलाचेर ते तुमकां दाखयतले आदले भाशेनूच. तर सकाळीं 6, 7 आनी 8 ही 3 मिसां दवरलेली आसा. 2 पयलीं 6 आनी 7 आमचे भाशेन आनी 8 इंग्लीश भाशेन. सकाळीं 5 आमी पवित्र भोजन दवरलेली आसा. हे भाशेन जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत आनी दीस सुरू करया. तर ही संदी 45 मिनट पवित्र भोजन दवरलेली आसा. आनीकूय वस्तू आसा पूण हे मनांत दवरात की तुमच्यान आतां होमाक येवंक जाता. मागीर चड खेट जायत ताका लागून आतां स्टार्ट करूंक जाता. 10 म्हूण दवरल्यान पूण तुमी येतात त्या प्रमाणे आमी मागीर बाकीची बंदोबस्त करतले. तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी दर दिसा आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर मिसांत भाग घेतात आनी अदीकान अदीक जेजू सारकीं तुमी जावंक पावलेलीं आसात. कित्याक तुमकांय आमी मागता, तुमचे पासून मागता आनी तुमी आमचे पासून मागतात. हे पडली आमी सगळीं जाणां जेजूच्या बरेपणांत भरोन येता. देव बरें करूं तुमकां. बागीवन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागीवन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या अत्रेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, देवाचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 88 F6.